ओनर म्हाका व्हरता गो बायकार बसून दोन इयर पाहिजे एयरटेल हाडून राहिलो ऑफिसांनी इसके पास है क्लोज बाय कोणाक धाडलो तूं पयलीं आनी म्हाका कितें धाडून अरे हे धाडल्या व्हॉट्सॅपार झालं की तुका शेअर कर व्हॉट्सॅपार धाडू प्रायमान धाडटा म्हाका धाड म्हाका नाका दिसता म्हाका हो धाड येतो म्हाका धाड चल चल रवि जगह हो अर्धा रे जाणा तुम्ही चल मरे फक्त हे रे इनबॉर्ड करून टाकले रे ते काय चल 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 काही माही आपका विचार करा पक्का आणि
राव मरे पाटी येतात तुका घेऊन मेमोरेंडम आमी इनवर्ट करपाक गेले आमचे पोगो बिलाच्यातले पळय ते आमी इनवर्ट करून गेले आनी आमची जी लेटर आसा डिमांड लेटर टू सीएम ती आमी इनवर्ट करपाक गेले आमी ऑलरेडी जी सिग्नेचर कॅम्पेन केल्ली पळय ती सगळी इनवर्ट करून गेले. सो कितली सिग्नेचर कॅम्पेन जाली ऑलमोस्ट अराउंड 20,000 सिग्नेचर आसा आनी ती आमी फूल आख्या बॉक्सान घालून दवरल्या बॉक्सान टोटल घालून दवरल्या आनी ती आमी आतां फुडें व्हरोन दितले. अपॉइंटमेंट घेतले हय आमी अपॉइंटमेंट म्हटल्यार आमी डायरेक्ट इनवर्ट करूंक शकता. पूण ह्या सिग्नेचर कॅम्पेन आनी असेंब्ली मेमोरेंडम सबमीट करप म्हणल्यार तुमचें लक्ष कितें आसा? आमचे आतां 2 वर्सां जालीं आमी पोगो बील घातलें पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन बील घातलें आनी हें बील सामकें इम्पॉर्टंट अजून पर्यंत आतां इतली असेंब्ली सेशन जाल्यो 2-3 दिसांचे असेंब्ली सेशन करता 3 दिसांचे बी आनी तें बील अजून पर्यंत तेंच्यान घेवपूच ना. एक जायसर रातचें एक जायसर तें असेंब्ली सेशन दवरता मात जें इम्पॉर्टंट बील आसा हें गोंयकाराच्या हिता खातीर आसा तें बील अजून पर्यंत घेवंक ना. हितून आमी थोडे डिमांड घातल्या जे पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन आसा तेका 100% गव्हर्मेंट सेक्टर जॉब्स आसा ते पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिनाक मेळपाक जाय म्हणून. सेकंड डिमांड आमचो आसा तो 80% प्रायवेट सेक्टर जॉब्स जे इंडस्ट्रियल एरिया आसा आमच्यो गोंयांत इतल्यो 19 इंडस्ट्रियल एरिया आसा हे इंडस्ट्रियल एरियान पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिनाक जॉब्स मेळपाक जाय म्हणून घातला. कित्याक आयज तुमी पळयता आसतले गोंयकारांक जॉब्स कमी मेळटा आयज गोंयकार सामके बेकार पडलेले आसा. सो हे बील इतलें इम्पॉर्टंट. तिसरें म्हणजे आमचे जे कोमलदाद जागे आसा आतां 100% जे कोमलदाद जागे आसा हे पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिनाकूच मेळपाक जाय हो आमचो तिसरो डिमांड आसा. चवथो डिमांड आसा ज्यो स्किमी आसा ज्यो गोव्हर्मेंट गोवा गोव्हर्मेंटाच्यो स्किमी आसा डिफरंट स्किमी आसा त्यो सगळ्यो स्किमी 100% पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिनाक मेळपाक जाय. कित्याक आयज आमचो रायट आसा तो रायट आयज आमकां मेळना. आयज हो रायट भायल्या लोकांक वयता. ओके आनी आयज म्हणटा ते एक पळय आयज तिसरो दीस येनपार जालेलो आसा ऑलरेडी असेंब्ली एडजन जालेले आसा. सो तुमकां दिसता की एटलीस्ट आयज तुमचें कितें आतां घेतले म्हणून हय आमी 2 दीस रावले कित्याक आमकां अपेक्षा आसली की ते कितें ना कितें गोंयकाराक लागून गोंयकाराच्या हिता खातीर फुडें सरोन हे पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन बील प्रोड्यूस करतले. एक तरी आमदार जो 40च्या भितरलो एक तरी आमदार आपूण जावन फुडें सरतलो आनी ते पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन बील घालतलो म्हणून. मात अजून पर्यंत कोणानूच ते पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन बील घालूं ना. कित्याक आयज ह्या आमदारान खरें रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जाय. हे गोंयकार आमचे जे पर्सन ऑफ गोवन नीज गोंयकार आसा हेंची रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जाय आसली मात अजून पर्यंत तेंच्यांनी घेवंक ना. ताका लागून आमी आयज ही सगळी लेटरां घेवन येयल्या आनी एका लेटर टू सीएम आसा आनी जे मेमोरेंडम आसा तेवूय आमी सीएमाक प्रोड्यूस करतले आनी हो डिमांड जो आसा आमचो जो पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन आयज तांकां आयज लास्ट जाता कितले लेट बसून जाल्यार तेंच्यांनी हो फुडें घालपाक जाय. तांकां खंयचे क्वेश्चन घालपाक मेळटा तेन्ना तेंच्यांनी घालपाचो. तुम्ही लास्ट मेरेन कित्याक रावले पूण आमी कुड बी द लास्ट असेंब्ली सेशन ऑफ दीस टेन्युअर. सो समज तूं आयज सांगना जाल्यार मागीर कितें ना तेच आमी ऑलरेडी सांगलेलें आसा की समज तुमी हें आमचें पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन बील पास करिना नाल्यार आमी ऑल ओव्हर गोवा ही पोगो कॅम्पेन आमची चालूच आसा. ही आमी कोविडाच्या टायमाक लागून आमची बंद उरली ही आनीक सामकी पावरफूल करतले. सगळे गांवांनी पावतले प्रत्येक गांवांनी पावतले प्रत्येक घराघरांनी पावतले आनी प्रत्येक घराक हो पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन बिलाचो इम्पॉर्टन्स सांगतले. जो गोंयकाराचो हित आसा तो इम्पॉर्टन्स कितें आसा पळय तो आमी सांगतले. आनी हेजो जो अवेरनेस आसा हो जो बीजेपी सरकार आसा जो बाकीचे 40 आमदार बाकीचे डिफरंट पॉलिटिकल पार्टी आसा हांकां मारक पडपाचो आसा. समज तुमी आयज आमचो असेंब्ली सेशनान आयज तुमी प्रोड्यूस करना एकूय जी पॉलिटिकल पार्टी आसा तेंच्यान प्रोड्यूस करना तुमी पॉलिटिकल तुमी रिप्रेझेंट करता जावं इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट आसा ते रिप्रेझेंट करता. तुमी खरें म्हटल्यार गोंयकाराचो जो हित आसा तो राखपाक जाय आसलो मात गोंयकाराचो हित तुमी अजून पर्यंत राखलेलो ना आनी हो तुमी आयज राखना नाल्यार हेच्या फुडें आमी जे प्रत्येक घराघरांनी गोंयकाराच्या घराघरांनी पावतले आनी जो आमचो पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन बील आसा ते प्रोड्यूस करतले. आणि एक तुमचो क्वेश्चन असलो पळय की लास्ट मिनिट आमी कित्याक रावले. आमी लास्ट मिनिट रावना. आमी हे फाटले कितलेशे असेंब्ली सेशन जाले तांकां दिल्ले. आमी लास्ट मिनिट पर्यंत तांकां चान्स दिलो की हे पास बील डिस्कस करपाक एक चान्स दिलो. आतां लास्ट मिनिट आमचे कडेन ऑप्शन ना म्हणून हे तांकां दिवचें पडटा. सो आमी लास्ट मिनिट रावना. आमी लास्ट मिनिट पर्यंत लास्ट असेंब्ली सेशन पर्यंत तांकां हे दिलो ऑप्शन दिलो की तुमी डिस्कस करा म्हणून. तो तेंच्यांनी करूना म्हणून हे आमकां आयज करचें पडटा. तुमचें क्वेश्चन तुमच्या लिडरान सांगलेलो येता ते जनरल इलेक्शन तेंचो गव्हर्मेंट सो तेन्ना तुमचो चान्स आनी तुमचो तुमी हे करता. आयज तुमी कितें मेमोरेंडम आयज मेमोरेंडम इतल्या खातीर दिला कित्याक आयज प्रत्येक गोंयकारांनी हेजेर सायन मारल्या. एक आमी डोर टू डोर कॅम्पेन केल्ली आनी घराघरांनी भोंवल्ले लोकांक विचारलेले तुमकां खरेंच हे पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन बील जाय अशें न्हू आमीच रेव्होल्युशनरी गोवन्सानूच मागला म्हणून. हे प्रत्येक गोंयकाराचो
जो रायट आसा तो प्रोटेक्ट करपाक लागून आमी घरांनी भोंवले आनी तांकां विचारलें बाबा तुमकां खरें पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन बील जाय हय म्हूण सांगलें आनी तेंच्यांनी सगळ्यांनी सिग्नेचर मारले प्रत्येक घरांनी एटलिस्ट एक घरान एक सिग्नेचर मारली सो हे आमी रिस्पॉन्सिबिलिटी हे जो गोंयकाराची जी रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा ती हेंकां दाखोवपाक लागून हे आयज आमी घेवन येयल्ले आसा तेंकां दिवपाक लागून प्रोड्यूस करपाक लागून दुसरें म्हणजे तुमकां एक सांगूंक सोदता आयज अशी घडणूक जाल्ली आसा की आमी फक्त मेमोरेंडम दिवपाक येयले मात आयज इतले सामके दुर्दैवाची गजाल आसा आमचो जो मनोज परब आसा ताका आयज डिटेन केलो बिचोले कारण आमकां कांय खबर ना आमी फक्त मेमोरेंडम भितर इन्वॉल्व करतले तेच्या वयर कांयच ना आयज इतले आमकां पुलिसांचे वचून इतले फोन येयले आनी आयज जो सीएम आसा जो बीजेपी सरकार आसा हो भियेल्लो आसा सारको अक्षरशः भियेल्लो आसा जे रेव्होल्युशनरी गोवन्सचे जे भुरगे आसा डे टू डे सदांच काम करता जे क्रांतिकारी गोंयकार आतां तुमी पळयता आसतले फ्लडाचेर कशें काम करतात आमचे भुरगे दीस रात आमी काम करता आयज पणजे सॉरी बिचोले पुलीस स्टेशनान डिटेन केला सकाळी ताका घरा कडेन येवन घरा कडल्यान घेवन गेले पुलीस स्टेशनान डिटेन केला आमकां कांय प्रॉब्लेम ना आमचें कितें सांगला रिजन आयज आमी हांगा येवपाचें आसा म्हणून तांकां कितें तरी न्यूज गावले दिसता हांव नको आमी खूब जाण घेवन येवपा आसा कितें न्यूज गावल्या ती आमकां कांय खबर ना मात आमी आजून पर्यंत जो लॉ आसा आनी जे पुलिसां वांगडा सदांच आमी कॉपरेट केल्ले आसा केन्नाय आमकां पुलिसान कितें सांगलें आमी पुलिसां वांगडा कॉपरेट केल्ले आसा आमी विथीन द लॉ कितें आसा तितून आमी करता आनी तुमकां खबर आसा आमी केन्नाच लॉच्या भायर वचना आमी समज पुलिसान बसून कितें आमकां सांगलें जाल्यार आमी तेंच्या थ्रूच वयता आमी तांकां मान दिता आनी हो आमी सदांच मान दितले कित्याक आयज तेंचीय रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा की आमचे जे लॉ एंड ऑर्डर आसा ती सांबाळून दवरपाची सो अशें न्हू की बाबा आमी अगेन्स्ट कोणाच्या आसा मात जेन्ना आमचेर समज कोणी आमकां अशें हे त्रास करता हॅरसमेंट करता नाल्यार आमी तेन्ना ओगी रावचे ना कित्याक आयज जो हे गव्हर्मेंट आसा हो जो गव्हर्मेंट आसा सारको डिक्टेटरशीप करून दवरले हेंच्यांनी आयज समज आमकां इनवॉल्ड आमचो हो रायट आसा भितर वचून इनवॉल्ड तरी करपाक मेमोरेंडम तरी दिवपाक आमचो हो रायट आसा आनी आयज समज रायट आसा आनी घरान आसतना तुमी व्हरता ताका उखलून प्रत्येक फावटी हॅरेसमेंट चालू आसा आनी घरान आसतना तुमी चिता घरान आसतना ताका घेवन व्हरता विथावट एनी रिजन आयज कोण भायर भुरगे बसून ना हांगा कोणूच भुरगे येवंक ना कोणूच ना हांगा रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे भुरगेय ना खंयच ना भुरगे तरी पूण ताका आयज घरा कडल्यान पुलीस स्टेशनान येयला अजून पर्यंत हांव पुलीस स्टेशनारूच आसा ताका डिटेन करून दवरिल्लो आसा जेन्ना पर्यंत आमी भितर वचून भायर येना तेन्ना पर्यंत ना ना जी सर आम्ही